नमस्कार. गोवा मिड डे अपर्णा बडीघराचो येवकार खबरो विस्तारान. सुप्रीम कोर्टाच्या संविधान खंडपीठाच्यो सुनावण्यो आयच्यान लायव्ह. पयल्या दिसा 3 संविधानीक खंडपीठाच्यो सुनावण्यो जाल्यो. अर्थीक मागासा खातीर शिक्षण आनी जॉबान 10% कोटा महाराष्ट्रान शिंदे सेना, ठाकरे सेना आनी दिल्ली सरकाराचे आनी नायब राज्यपालाचे प्रशासकीय अधिकार हाचेर सरन्यायाधीश यू ललित, न्यायाधीश DY चंद्रचूड आणि न्यायाधीश संजय किशन कौल हांची खंडपीठात सुनावण्यो घेतात. TCP बिल्डिंग बांदकाम दुरुस्ती कायद्याचो ड्राफ्ट आंगलट आयल्या उपरांत मंत्री बॅकफुटार. पुराय ड्राफ्ट स्क्रॅप करपाची विश्वजिताची घोषणा. तज्ञ समिती हे दुरुस्त्यांचो अभ्यास करतली. उपरांत फुडले म्हूण विश्वजित सांगता. बरोबर TCP कायद्याच्या वादग्रस्त 16B कलमा सकल जमनी रुपांतराक दिल्ल्यो सगळ्यो मान्यताय रद्द करपाची घोषणा. हायकोर्टाक निर्णय कळीत करतले. हांवें ठरयला की सगळे जे अमेंडमेंट हांवें हाडलेले सगळे जे अमेंडमेंट हांव स्क्रॅप करता विथ इमिजिएट इफेक्ट. आमचे जे एक्सपर्ट कमिटी आहात त्योच अमेंडमेंट परत घेतले, ते स्टेक होल्डर कडेन चर्चा करतले, तेजे नंतर बोर्डाक हाडटले, तेजे नंतर आमी बोर्ड परत एकदा तेजेर चर्चा करून मागीर तो प्रोसेस फुडें वयतलो. कॉन्ट्रोवर्सी कित्याक? जेन्ना म्हाजो पर्सनल स्वार्थ कसल्याच गोष्टीक ना, म्हाजे पर्सनल हांगा अजेंडा कांयच ना. म्हाका जाय गोंया राज्यान विकास जाल्लो जाय. हांगा सगळ्यो गोष्टी बंद पडोना. मेन म्हणजे आता मुख्यमंत्री आम्ही सगळे एकजूट जावन एक गोष्ट फुडें व्हरपाचो आमचो मुख्यमंत्री प्रयत्न करीत असता. पण त्याच बरोबर गोंया राज्यान हो विरोध करपाचो विरोध तशें आमकां चर्चा करपाची ना. म्हणून हांवें कितें ठरयलें की हांवें जर अभियान दवरलें परत लोक म्हणटले ना हेज्या फाटल्यान कितें तरी हेतू आसतलो. हेतू काय ना, सरळ स्क्रॅप करता हांव. त्याच बरोबर हांवें डायरेक्शन दिल्लें आसा की कोर्टान जे खंय 3 वर्सां पळयता आमी निर्णय जायना, पूण आयज पर्यंत जे कितें केसीस केल्ले आसा, जे कितें 1222 केसीस, त्याच बरोबर प्रोविजनल आणि फायनल अप्रुव्हल बी जाल्ले केसीस, ह्यो सगळे केसीस स्क्रॅप करता विथ इमिजिएट इफेक्ट. देर विल बी नो केस ऑफ 16B वॅलिड फ्रॉम टुडे. आय हॅव गिवन डायरेक्शन्स टू स्क्रॅप इट. इट विल बी रेक्टिफाईड बाय द बोर्ड अँड त्याच्यानंतर आम्ही कोर्टान एफिडेविट घालतले की काइंडली गिव्ह अस परमिशन अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सपर्ट्स टू रीलुक एट 16B केस बाय केस. ते बी दिना जाल्यार काय हरकत ना. आरजी आप ॲक्टिव्हिस्ट आणि गावच्या ग्रामसभांनी ड्राफ्टा आड आवाज चढल्या उपरांत TCP मंत्र्याक धग लागलो. TCP कडेन ड्राफ्टाचेर शेकड्यांनी हरकती. धंदो वाडोवंक गोल्फ कोर्स नाका, 200 बेडेड प्रायव्हेट हॉस्पिटलां नाका, वाडयता जाल्यार PSCच्यो खाटी वाडयात, गोंयांत आशिल्ल्या धंद्यांक आधार दियात. आप आरजीचे आमदार ॲक्टिव्हिस्टांचो TCP ड्राफ्ट कायद्या आड सकाळी पणजे मोर्चा. आम्ही कायद्यान आहाय आणि आम्ही कायद्यान तुक सांगू शकताय की हे गॅझेटाचे जितले तू अमेंडमेंट प्रपोज केले ते तू स्क्रॅप कर आणि हे आमकां 1 लाख जमिनाचेर 30% FAR नाका. आमकां बिझनेस वाडोवपाक गोल्फ कोर्स नाका. आमकां 200 बेड प्रायव्हेट हॉस्पिटलान नाका. तुक जरी बेड दिवपा जायो आमगेले सब हेल्थ सेंटर आहे, आमगेले PHC आहे. ते PHC तुम्ही बेड वाडोयाय, थिंग तुम्ही अमेंडमेंट हाडाय आणि थिंग लोकांक बेड दियाय. आमकां गोल्फ कोर्ट हाडून गोंया बिझनेस वाडोवपाक गरज ना. आमकडे गोंय हॉटेलां आहाय, तीच हॉटेलांक तुम्ही भरपा पयशे दिवप ते प्रयत्न कराय. आमकां गोंयाचे एक्झिस्टिंग बिझनेस आहा ते बिझनेस तू कितकोन डेव्हलप करतलो ते करपाक तुम्ही अमेंडमेंट हाडाय. Do not bring such amendments which will loot Goa and which will destroy Goa. As an MLA, as a legislative member, we see we are 3 of us over here. We invite all the legislative members of Goa, come ahead, let us protect Goa. वो प्रोटेस्ट कंटिन्युअस चालू उरतलो हे सांगलेले आसा. प्रत्येक गोंयकार आयज आमी एकटे आसा, कोणी आसूं गोंयकार म्हणून आमी एकटे आसा. गांव राखपाक लागून, आमचे गोंय राखपाक लागून आयज गोंयचेर सगळे तरेचे आक्रमण आसात, सगळे तरेचे संकट आसात. क्लायमेट चेंजा लागून 15% गोंयची जमीन उदकां वयतली सरकार सांगता, आमी सांगनात. सरकार सांगता जाल्यार हेका लागून कितें करता सरकार? कांयच करना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आळशी, कामचुकार, घाळ, अकार्यक्षम सरकारी जाव्यांक सक्तीन VRS दिवपाचे सर्क्युलर फक्त सचिवालय न्ही तर सगळ्या कर्मचाऱ्यांक लागू म्हणून मुख्यमंत्र्यान स्पष्ट केला. सरकारी कर्मचारी संघटनेन सर्क्युलराचेर काकू सुरू केला. मुख्यमंत्री म्हणटा संघटनेन विश्वासान घेवनूच निर्णय जाला. स्टाफांचेर एक्शन संघटनेक विश्वासान घेवनूच जातली.
प्री मॅच ऑर्डर आसा पळय सेक्रेटरी ती फक्त सेक्रेटरी न्हू सगळ्यांत ती आनी सीएम सर ती काल गव्हर्मेंट एम्प्लॉईजांनी पीसी घेतलेली आनी तिणी म्हणलं की पयलीं एक्शन घेवचें पयलीं कॉस्ट नोटीस दाखोवचें म्हणून आमकां 3 फावट तरी तेंच्यांनी सांगला पळय गव्हर्मेंट एसोसिएशनाक आमी विश्वासान घेवनूच करता सगळे तशें आसलें तांकां विश्वासान घेवनूच करता सगळे ओके बेकायदेशीर चिरेखणीचेर कारवायेक पुलीस जाग करिनात असल्यांचेर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक केस कित्याक करची न्ही काय म्हूण हायकोर्टाचो सरकाराक प्रश्न कोर्ट म्हणटा मायन्स खातें पुलिसेन कागाळी ये मेरेन वाट पळोवची न्ही सांग्यार पणसामळ आर्किओलॉजिकल सुवातेर तशेंच कुळ्या बेकायदेशीर चिरे काडपाच्या केशींनी एक्शन कितें घेतल्या काय म्हूण प्रश्न कुळ्या बेकायदेशीर चिरे खणीच्या प्रकरणात संबंधिताकडच्यान 2.5 कोटी मायज वसुलीक मीन खात्यान ऑर काढल्या 2 पुलीस ऑफिसरांचेर एक्शन घेवपा विशीं सांगला म्हूण एजी सांगता वी आर एक्सपेक्टिंग अ चार्ज शीट टू बी फायल्ड व्हेरी सून इन दॅट मॅटर and insofar as recovery of money etc. is concerned, the proceedings are already initiated by the director of mine. Show cause notice is already issued. So that is at that stage. And even in that case, the matter is adjourned to a further date for further hearing. सांग्या पणसाय मळार आर्किओलॉजिकल सुवातेर चिरे काडपाच्या प्रकरणात आरोपींचेर कारवाय करपा बरोबरच सरकारी तिजोरेचेर लुकसाण भरूंक सरकारान कितें केला काय म्हूण कोर्टाचो प्रश्न There is an order passed by the director of mines to recover an amount of more than 2.5 crores from the parties who according to us are responsible for these illegal activities. That is what was pointed out to the High Court. We also pointed out that we have conducted an inquiry and we have found out some lapse on the part of some of the police officers and some action has been also taken and action is also proposed to be taken against 2 officers of the government and that is also taken on record by the High Court. खाती आणि सरकाराचे जापेक कोर्टान सांग्याची केस 11 जाल्यार कुळ्याची केस 19 ऑक्टोबराक दवरल्या प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार घेऊया एक बारीकसो ब्रेक पळत रावात प्रुडंट उपद्रवी पीएफआयचेर धाडींचे दुसरे सत्र दिल्ली शाहीनबाग निजामुद्दीन वाठारांत 30 जाणांक उखल्ले महाराष्ट्र आसाम उत्तर प्रदेश धरून 8 राज्यांनी पीएफआयचेर धाडींनी 75 जाणांक उखल्ले फाटल्या धाडींनी 100 वयर उखल्लेले एकूण 200 मायज ताब्यान आतंकवादी कारवायो टेरर फंडिंग टेरर ट्रेनिंग कट्टरवाद पातळायता म्हूण एक्शन पीएफआयचेर बंदीची चिन्हां मोबायल टावराक लागून कॅन्सर जाता म्हूण फक्त बोवाळ चड घातक मोबायलाचो वापर काना लागीं मोबायल धरिल्ल्यान रेडिएशनाचे परिणाम भोगचे पडटा टावराक लागून न्ही कॅन्सर स्पेशलिस्ट सर्जन टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलाचो उपसंचालक दोतोर पंकज चतुर्वेदीचो सल्लो दोतोर चतुर्वेदी प्रुडंटाच्या गजालीन कॅन्सराची कारणां आनी उपायांचेर उलयलो No association between mobile radiation and cancer, number one. But there is association of mobile usage with other mental disorders and other cognitive disorders. Let us not forget that for me, using the cell phone close to your head and giving electromagnetic radiation like a microwave to the ear and everything will have a disaster. Cut down on the mobile use not because you want... Doctor, the problem is here. The problem is not on the tower. Not tower. कामुल्ले सोनारवाड्यार वेर्णेकाराच्या घराक उजो लागून 2 लाख रुपयाचे लुकसाण घर नळे वाशांचे उजो लागना फुडें छप्पर कोसळ्ळे उजो लागला म्हूण कोल येना फुडें फायर ब्रिगेड पावली 5 लाख रुपयाचे सामान साल्वार केले उजो कसो लागलो ते मात कळिल्लें ना आमी सगळ्यांनी भेट दिली थंयसर आनी तांकां एश्युरन्स दिला की जाता तितके बेगीन ते आमी सारके करून दिता म्हणून कळ्ळें ती जाणटे आसल्या कारणान तांकां बेगीन ते सारके करपाक जाय पूण उजो कित्याक पेटला हो अंदाज गावूंक ना पूण उजो पेटल्या उपरांत अर्देशे घराक तेंचें नुकसाण जालें आनी ओल्ड घरां आनी आसा ती एक भाव आहा तो आसतलो जवळ जवळ 60 वर्सांची आनी ती भयणीक आहा ती जवळ जवळ 65 years old आनी तांकां आनीक जोडपी बिडपी इनकम ना तांकां कांय सो आमी सगळे एक रावन आनी हांव आमदार येनातन मंत्री येनातन आमी ते करून दिवपाची तांकां सांगून येयल्या थिवेचो MLA
म्हणजे स्थानीक MLA आनी मच्छीमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकर मागीर पंचायत बीन सगळे वचून तेंचे भितर पळोवणी केली आनी तांकां ती जाणटी आसल्या कारणान ती संगीता ती 65 साधारण 65 वर्सांची सुमार आनी तिजो भाव एक आहा तो 60 वर्सांचो सुमार दोगां जाणटीच भितर रावतात तांकां सगळें नुकसान जाल्लें आहा ताका हेल्प बीन करता म्हणून आमदारान आनी पंचायतीन सांगलेलें आहा आनी अग्निशमन दलान उजो आटोक्यान हाडलो स्टुडंटा खातीर हांव श्यामसुंदर पडटे. चूल मूल सांबाळून स्वावलंबी आत्मनिर्भर जावंक नारी शक्तीन थारायल्यार कठीण न्ही. कितल्याशाच जाणांनी हे शक्य केलां आनी करतात. विमेन्स फेमिनी स्टार्टअपाचे एक नवे नवे कल्पक व्यवसाय. नवरात्राच्या पयल्या माळेक स्वामिनी खबरां माळेचे पयले फूल. सप्तकी माळेंतली पयली स्वामिनी सुनीता माथूर, बिझनेस टॅरो कार्ड रीडर. The best way to predict the future is to create it your own. आज आमच्या बरोबर अशीच एक स्वामिनी आसा, सुनीता माथूर. शी इज इनटू टॅरट कार्ड रिडिंग. सो टॅरट कार्ड रिडिंग नेमकें कितें हें जाणा जावया सुनीता माथुरा कडल्यान. So tarot card reading is a divination card reading. It is nothing but a guidance. There are many businesses to opt for. Why did you choose tarot card? Oh, that's a very interesting question. I was not this person who I am today. I'm an artist. I used to make paintings, if you can see in my house, all the paintings, you know. So it was like a midlife crisis. I lost my father. I felt very lost in the life. So I wanted to find myself. I learned, first I went, reading with people. My daughter used to do this, so I used to work with her, read for me and all that. And then I realized that it is a very beautiful, accurate way to give us life guidance. Okay? And then I realized that if I can fix my life, why can't I fix others' lives? So it's a kind of, giving back to the society what I've been taking all those years. First of all, the investment would be your own energy, your time commitment, and your intuitions. You need to keep your intuitions very high, because basic investment is about the basic card, like these tarot cards. These are Rider-Waite tarot cards. Okay, this deck is cost about 1200. Okay, you can get it from Amazon. You can get it from any bookstore. I teach tarot reading. I have 2-3 different levels. But first, the basic level has to be there, which is about 18,000. It is about not one time. When I teach you, I become your teacher for life. So I charge, after all these years of experience, all this multi-country, multi-region, religion thing. Today I charge 2,000 rupees for 1 hour. The starter, the beginner, can easily ask for a 900 rupees an hour or 1,000 rupees an hour. But understand, you cannot cheat your clients. It is their lives you are playing with. तिने एक व्हेरी इम्पॉर्टंट मेसेज दिली, ती म्हणल्यार डोंट चीट युअर कस्टमर्स अँड डोंट एक्चुअली चीट युअर कस्टमर्स. सो ओंकार फळारी बरोबर अपर्णा बडिगर, प्रुडंटा खातीर. नवरात्रा सुरू. गोंयांत चड करून अंत्रुज मालांतली मकरां गोंयच्या नवरात्राचे खाशेलेपण. देवी आनी देवांची मकरां आनी मकर आरती. आज फोंड्या कपिलेश्वराचे मकर. दर वर्सा प्रमाणे ह्या वर्साय नवरात्री सुरू जाल्ली आसा आनी आयज पयली रात हांगा कपिलेश्वर देवस्थानान. आनी ही जी रात आसा ती देवेंद्र ढवळीकर हांच्या फॅमिलीन केल्ली आसा. तर मकर बरोबर 9:30 सुमार 9 सुरू जालें आनी जवळ जवळ अर्दवर मकर उत्सव जालो. त्याच प्रमाणे पयलीं किर्तन जालें आनी उपरांत मकर हें जालें. सो आयच्यान 9 राती प्रत्येक देवळान हे मकर उत्सव साजरो जातलो. आनी फाटलीं 2 वर्सां कोविडाक लागून लोकांक तितली उपस्थिती लावूंक मेळना देवळांनी.
पण ह्या फावट लोकांनी म्हाका दिसता भायर सरून देवळान येवन हे मकर उत्सव पळोवपा लागून गर्दी केल्ली आसा कपलेश्वरीच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. प्रुडंटाक फॉलो करात. ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.